गांवा खातीर आनी हांव व्हेरी थँकफूल टू आमचो पालक मंत्री तसोच आमचो पंचायत मिनिस्टर मोविन सर आनी आमचे वास्कोचे आमदार बाब गाजी साळकर हे लायव्हलीहूड जो सेंटर आमी जो काडला तेंच्यांनी हाजीर रावन तेंचें इनॉग्रेशन केलें म्हणून तेंचें खरेंच मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हणटा। आयज बरी खुशाची गजाल बाबा आमचे लोकल जेन्ना आपणाचें कितें वस्तू जेन्ना ती घरान करता आनी पौश्टीक जी सगळी आसा ते लाडू आसूं चकरी आसूं जी आतां तांकां खंय ना खंय तांकां एक खंय बसोंक मेळना जागो ना म्हणून हो एक आमी खंय तरी आमचे कडसून म्युनिसिपालिटी कडसून आमी तांकां एक प्रोवायड केला। नंदिता आनी आमचे लक्ष्मीन तेचेर खूब भर घेतला आनी तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या। इवन आमच्या कावन्सिलरानूय तांकां सपोर्ट खूब केला म्हणून हांव मागता सगळ्या महिला लागीं तेंच्यांनी कसलो आपलो प्रॉडक्ट हांगा हाडून तेंच्यांनी विक्री केली जाल्यार आमकांय बरें दिसलें की तांकां तेंच्या घरान खंय तरी तेंच्यांका 2 पयशे पावतले आनी पोटा पाणा खातीर खंय ना खंय तरी धंदो करूंकूच जाय आनी ती फॅसिलिटी खंय नासता कारण आमी हो सेंटर आमी ओपन केला। सर आनी कितें हेचेर आनी कितें लागता जाल्यार आमी तुमचे कडेन अवश्य येतले तुमी आमकां मातशी मदत करची। आता ह्यो लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला जी खाण जी आपले दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आसा। सिटी लायव्हलीहूड सेंटर हांगा ओपन जाला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं म्युनिसिपालिटीक ताणें आपल्या आवारा भितर तांकां एक स्पेस दिलो आनी जी आमच्यो महिला आसा तांकां खंय तरी एक संद दिली आपले प्रॉडक्ट्स ते जी कितें घरा करता सेल्फ हेल्प ग्रुपा थ्रू तें प्रदर्शन करपा खातीर दीस इज इन ट्यून म्हणजे आमचो प्रधानमंत्री सदांच म्हणटा वोकल फॉर लोकल म्हणून आमचे लोकल जी खाणां आसा नाजाल्यार लोकल कितें आसा ती आमी प्रमोट करपाक जाय। आयच्या काळान जेन्ना आमी पळयता की इतले मोठ्या प्रमाणात दुयेंसां आसा कितें आसा आमी जे कितें भायलें खाता तें आमकां खबर नासता तातूंत कितें कॅमिकल्स आसता कितें हें आसता आनी त्या खातीर सगळे इवन डायटिशियन आसा सगळेच जेन्ना डायट तुका सांगता तेन्ना ते म्हणटा जे आमचे पुर्वज खाताले जे आमचे पयलींचे लोक खाताले जे आमी घरा कडल्यो वस्तू आसताल्यो त्यो खाल्यो जाल्यार आमकां खंयच माल पडूंक शकना आनी आमचें आरोग्य आनी बरें जावंक शकता आनी त्या खातीर आज जो एक ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी एक सेंटर तांकां मेळ्ळा म्हाका दिसता एक बरी गजाल म्हणजे वास्कोकारांक पसून बरी गजाल एकाच स्पॉटार तांकां सगळें मेळूंक शकता। फुडें गणेश चतुर्थी येता सप्ताह येता तेन्ना तांचो मोठ्या प्रमाणार आनी सेल बरो जावंक शकता। सेंटर हे पयल्यारूच कळटा कितें तें म्हणजे तरेतरेचे प्रॉडक्ट जे आमचे महिला करता ते सिटीनूच हे म्युनिसिपालिटी स्पेशली हो जागो दिल्लो आसा हें करपाक हांव उनदीत परबी दिता सगळे हांगा आसा तांकां गिरीशाक तेजे सगळे कावन्सिलरांक तशेंच आमचे आमदार बाब दाजी की शहरान आनी सिटीनूच हो सेंटर तांकां कितें तरी ल्हान तरी तेंचो वेवसाय जालो जाल्यार एक मार्केटींग करपा खातीर हांगा हें दिलें म्हूण सगळ्यांक खबर आसा आमचे माननीय प्रधानमंत्री महिलांक कितले प्रोत्साहन दिता ते कितें कितें स्कीम केला आनी प्रत्येक भाशणान सुद्दां तेजें मेन्शन आसता कित्याक जेन्ना महिला मुखार सरता समाजान आख्खो समाजाकूच बरें पडोन ती सोसायटी दुसरेच भाशेन जाता म्हणजे आमची सोशल सोसायटी आनी लोकांक सगळे ओदान बरेंपण मेळटा आनी हांव समजता 2 पयशे अन्नावड घरा बसून तांकां तरी करपाक एक संदी मेळटा ही सगळ्यांक एक बरी गोश्ट जावन आसा आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता मार्मागोवा म्युनिसिपल कावन्सील की आज हे करपाक हिंगा शक्य जालें म्हणून तांकां खरें तेंची तोखणाय करपा सारकें।